Jesa Khazara Chonros Palta, Eugene and Uzana was the Hespori Evrida, Han Suvino Jekis, Lognache Oro Sombrum Telapasot, Kiribashin, Emisachi Bet, Amibiti Town. Hespori Puri Polaki Magun Klaila, Aiden was Mehelancia Ratus, Hani Violet Rebelo. हाई किरबाशन बाबू नांग बोरी बोला की देवाच दिनी मागुया हाने आयचेसा डाइन आंडी सोजा हापलो वाट डिस्पाल्टा ह्या किरबाशन बोयनी आमी बोरी बोला की ह्या मिसांतल्यान मागुया बापाच्यान पोताच्यान पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सुम्याचो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं भोक्तीन आमी बागेवन तांतुनी हायज किरबाशीन ह्या मिसांतल्यान आमी वंदूंक आयल्या हे वेळार सगल्यो आमच्यो गरजो जे आमी घेवन आयल्या ताच्या पांयाशी ह्या बागेवन तांतुनीचे मोजतीन देवाक उबारुया हानी मिसाचे पेटेन आमी फावत बरी वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करुया ह्या पातकांची दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसोने मागून म्हणुया सोर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता हानी दोनी देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकतकोर सोमिया काकलूतकोर Krista kakkor Krista kaklutkoor Somiya kakkor Somiya kaklutkoor Rahatuya Sohor pudvida deva bagyon tantuniche vinone तुझी देणी आमकां भरपूर दी आनी आमच्या काळार आमकां शांती लाभय म्हूण आमी कालती पोणी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जो क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान येता आनी राजवत चलयताय साहसनाच्या साहसनांक आमेन धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोंज पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली अधिकाऱ्यांनी ताची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांडयांनी मारूंक लायले खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणींत घाले आनी ताची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें हुकुमा प्रमाणें
तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी ताचे पांय कोराड्यांनी घालून गोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक वाकाणटाले. ते दुसऱ्या कोयद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड दोरकाम जाली आनी बोणकोण बुन्याद सोद हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखळी पडल्यो. जागो जावन बोणकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कोयदी पडून गेले म्हूण सोजमून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हटलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसाव. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडूंक पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हटलें, सायबांनो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणीं ताका सांगलें, सुमया जेजूचेर बावाट दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलोल्या सगल्याक सुमयाचें उतर ताणें परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें ताचीं चवनां धुलीं आनी थंयच्या थंयच ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणीं तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावाट दवरून आपणाक फावो जाल्लें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार कोत्ता. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं भोव बरो आनी विस्वाशी. सोगटां परस व्हड तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाकाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा तोगता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो.
क्रिस्पो तुमचे सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं. जावा पोरमणे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणली, हातांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता, होरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यान. होरी आसतना हांव तुमकां सोच सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाची. हांव वचो ना जायन जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना, पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरीन धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना फाहातका विशीं, निहिती विशीं आनी निनुऱ्यां विशीं तो हो संवसाराक गुन्यांवकार कोत्तलो. फाहातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निहिती विशीं कित्याक हांव बापा शिवाय येता आनी तुमी म्हाका आनीक पडोवचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेतच्या भयणी बांदू, आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो आनी सिलासाची खबर आमी आयकल्या. जेजू पासत तांकां जायतो मार पडलो. लोक तांच्या आंगार गेलो आनी मार म्हणटा तो बेसतो न्हय, बेस्ते तांकां थापटावंक नाय, पूण दांडियांनी मारले. दांडियांनी मार. आनी इतलो मार पडल्या उपरांत अधिकाऱ्यांनी तांकां काडून बोणकोणींत उडयले. बोणकोणींत तांकां पांये तांचे बांदले सांकड्यांनी आनी वचल्या तांच्या कोश्टां वेळार. पावलून आनी सिलासान पिरगोंक जाय आसलें. हाय हुय करून हुस्कार आनी सुस्कार ताणें सोडूंक जाय आसले. जेजू पासो तांकां भोगचें पडलें म्हूण देवाचेर कडेन शीण करचो तांचो वेळ तो. जायतीं वायट तांच्यान ते वेळार चिंतूं येतालें, करूं येतालें. पूण आमकां देवाचो तो सांगता, असल्या कोश्टां वेळार पावलो आनी सिलास मागण्यांतल्यान देवाक वाखाणी कोत्तात. देवाची स्तुती आनी वाखाणी ते कोत्तात. देवाची वाखाणी तांणी केली. ह्या पासत जायते विस्मीत ते वेळार घडलें. तांच्यो सांकड्यो उक्त्यो जाल्यो, भोणकोण उक्ती जाली. भोणगे बांदपास सुटले. सगल्यो तांच्यो सांकड्यो सुटोन तांकां सुटका कशी मेवली. पयलें तांणी वाखाणी केली, उपरांत तांकां विस्मितां पडोवंक मेवली. आमच्या जितान पोत्त्यांक घोडी घडटा. आमी आमकां कितें बरेंपण मेवल्या उपरांत घोडी देवाक वाखाणी कोत्ता. आमकां कितें बरेंपण देवान दिल्या उपरांतूच देवाक आमी उपकार आठयता. पूण ह्या दोगांयनी कोश्टां वेळार, हाडकोडी वेळार पासून देवाक ते वाखाणटात. आयज ते जावन आसा आमकां ती सगल्या वेळार न्हय, सगळो त्यो आमकां बरेंपण दितात त्या वेळार. पूण आमच्या जितान आवगोड वेळ येता, आमच्या जितान अडचण येतात, जिवितान प्रश्न येतात, जिवितान पिडा येता, जिवितान गरजांक आमी सांपडटा, त्रासान आमी सांपडटा. असल्या वेळार पासून देवाची वाखाणी तर आमी करीत जाल्यार जायतें बरेंपण आमच्या जितान देंवून येतलें. आमकां कडेन भितरल्यान गावे पडल्यात ते आमचे गावे पेकतले. आमकां कडेन कसले बांदपास आसात, ह्या बांदपासांतली आमकां सुटका मेळटली. इना हिलींग आमी म्हणटा ताका, हो घडी आमकां आमी ताका डेलिव्हरन्स म्हणटा.
म्हणटोच आमकां इनर हिलींग डेलिव्हरन्स जाय जाल्यार तुज्या वायट वेळार पासून देवाची वाकाणी प्रेज एंड वर्शीप तुज्या जिवितांतल्यान करीत राव. दुसरे सुवातेर आमी पळयता राकोंडार आसले त्या दिसाक जेजूक आपणावंक पावले. कित्या पासत पावलून सिलासान एक उतो तांकां पोरगोटूंक ना बोणकोणीन, पूण हे बोणकोणीन ह्या पावलून सिलासान आपल्या कोश्टा वेळार ह्या राकोंडारांचें बरें चिंतलें. बोणकोण उक्ती जालेली तांच्यान पडून वचोंक जातालें, पूण ते पडोन आसतना रावतात थंयच. कित्याक पडोन गेले जाल्यार ह्या राकोंडारांचे जोड येतलें आनी तांकां कास फाव जातली. आनी जेन्ना भूंय कांप जावन देवाचे विस्मी जावन ह्यो सगल्यो सांकळ्यो आनी ही बोणकोण उक्ती जाली, राकोंडा समजली हे बोणकोणीन आसा ते पडोन गेले म्हूण. आनी आपणाचेर कितें जोड येतलें तें चिंतून ते आपलो जीव काडूंक सोदताले. असले वेळार पावलो आनी सिलास तांकां म्हणटा जीव काडिनाकात, आमी हांगाच आसा. म्हणून आपल्या वायट वेळांत पासून ताणें दुसऱ्याचें बरें चिंतलें आनी हें ओळखून घेवन हे राकोंडार ते जेजूक आपणावंक पावतात. कितें तरी तांकां ह्या पावलो आनी सिलासो सवें कितें बरेंपण दिसता. प्रितीच्या पयलीं बांदू आमी घोडी दुसऱ्यांक जाय तें पोरगोट करून दुसऱ्यांक आमी जशी हाडूंक सोदता. पूण व्हडली पोरगोट न्ही उतरांनी न्हय, जिवितांतल्यान जावंक जाय. आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिल्यार ही पोरगोट न्ही दुसऱ्यांक अदीक मानतली. उतरां आमी कितलीं सांगलीं जाल्यार ताचो तितलो प्रभाव लोकांचेर पडना. पूण जिवितांतल्यान जेन्ना आमी गोवायकी जेजूक दिता ही गोवायकी लोकांक अदीक मानता. म्हणून आयज भाग्यो तांतुनीच्या ह्या खेळ भाशेन भोक्तींत आमी वांटो घेता तेन्ना हीच करपा मागुया. पयले सुवातेर जिवितांत आमी जाय त्या आडकोड्यो हांव गोडाई भोगता. ह्या सगळ्या आमच्या गोड वेळार पासून देवाची स्तुती देवाची वाखाण करुया. दुसरे सुवातेर उतरांनी आमी जाय ती दुसऱ्यांक जेजूचें सांगता, पूण उतरांनी सांगलेलें तितलो प्रभाव पडना. जिविताची गोवायकी देव मागता. जिविताचे गोवायकींतल्यान दुसऱ्यांक आमी जेजूशी हाडुया. दाना तयारीच्या वेळार गीत गावया. C21 पेज नंबर 37. C21 पेज नंबर 37. बाबूनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपूत विधात देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सोर्विस्पोर मानून घेव. मोगडा बापा भाग्यो तांतुनीच्या उगडासाक तुजे विधीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर. आनी ह्या पवित्र कुटां वरवीं तुवें ताका ममत केलोय तशें आमकांय
तुझी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सोरवेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. तुमची काळजां बारात आमी ती सोर्वेस्परात आयबाता. सोरवेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो. सोरवेस्परा सोरका आमकां वागणूक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो होदी करून ह्या उत्तम काडा तुजी मोमीची होदीक वत्या दबाच्यान आमी कित्तिकोची हे त्या क्रिस्ताल आमची पासकांची बोली सासनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबा त्या सुंची दारां उगडलीं हाच्या मनांतली आमकां सोडवून फाव जाता ताच्या पुनर्जनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या आनंदाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार तशें सुंचे सोर पदव्यान दिवतांचो दोलबार तुजे वांकणेचें गीत सांगातान ता मोनासतना आमी खोदता वेस्परा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून धोवा पोरी ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत होस्ट मरोन सोसूंक कुशीन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या संग दिलो म्हणून हो तुमी समज खियात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची हेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या संग दिली म्हणून तुमी समज खियात नातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोरोराचें रगत हातकांचें बोगसोय मेच्च्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलीं हे म्हज्या उडासाक खोराक Sortespra Somihanjecha Monachan Punojon Ponacha Gudasa Hamidka Jitazondo Hansuruch Kals Petritão Tuhujim Karim Kantuji Sevakrum Kamka Faukelikon Hamidka Din Vastão Cristache Kurina Roktan want to get Elamka Hovitat Morvek Tankur Hamid Kaltikain Maktown Sohor Vespra के पृथ्वींचेर विस्तारलोली तुजे पोसबेचो उडास कोर होशें दियो आमच्या भाग्योन बापा
फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक, सिमिया आमच्या आदार गुणी बापाक, हां सोगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितमोगां सोपून कर. तशेंच पुनोवंचनपणाच्या बोडवाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबुणांचो उगडास कर. तुजे काकलुतीन अंतलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फावो कर. महासमेस्तांची काकलूत कर म्हण हांव मागता. अशें भाग्यून दाखवार मरी देवाची माय सांगाती, भाग्यून जुजे तिचो पोती, भाग्यून दोन तांसोर कामालोल्यान, भाग्यून तातूंत हांव सगळ्या सांता भोगतां बरोबर साहसनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. हांतांच्या सांगातात तुका वागणू आनी मुय मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगतान ताची ताई होवीत आत्म्याचे एकपोटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका साहसनाच्या सासनांक. आमेन. देवाची उतराची शिकोवन घेवन आनी आमच्या सोडवणाच्या ज्ञानान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताचे येणयाक बोरवाशान ओत्रेक केल्याक आमकां तुज्यो उदार काकलुतीन सोर पातकांतली स्टोई हांसो रक्तांतली तूं आमकां वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जो क्रिस्ता तुवें ज्या दोळमतांक म्हणली आनी एवढा तूं आमकां दुरेकल्याक म्हणटा तुमकां शांती दवरता. मोह शांती तुमकां आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पोसवेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती द्यान तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. तूं जी येता राजो चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. हेच सुम्या शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान आमी शांती वांटुया. देवाची शिली संवसाराची पाप काटुली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटुली आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराची पाप काटुली आमकां शांती दी. थोडे हाती देवा शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रहात तुया मोहगडा बापा भाग्यो तांतुनीच्या ह्या भोक्तीन वांटो घेतिल्ल्या महासंस्थांताय सोर्गींच्या जेवणाचे देवीक बोड तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावाताचें देणें
थोपूणपणी सांबाळूं हां तुवें दाखयलेले सोडींचे वाटेन चलूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोरवेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या स्वामी असो. हां सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आस्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगणान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. बो फळादीक मागणें सांत आंतोनीक. हे बायगोंता सांत आंतोन बोगता मोदें बोबोल्या आनी मोहाळा त्या उलोवपांच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सवें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. ह्या संवसारान आसतना जे परी आनी कोणाकूच बोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गोरचेवंतांचे मागणी आयकूंक उपोड्र्यांक सांपडलेल्यांची उलासाची मागणी तुजे सवें केन्नाच निर्फळ जाली नात. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चटफटल्या सवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखोल्ल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेलेल्यांक प्रियान तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारान आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तोसली वोस नासली. बारावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिले बगर तुज्यान रावो नेजो आसली. दिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय बोस फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. हांगा तुजी गरज सांग. एक भयण सोकला पडून हे भयणीच्या बुजाक फ्रॅक्चर आनी पांयाक मार लागला. दोतोरान गोळी सर्जरी करूंक पडटली म्हूण तूं भाव घातला. सगळें बरे भाशेन जावं आनी पेकोवणी हे आमचे भयणीक फाव जावंक मागूंक लायलां. हें तरणाटें जें फुडलें शिकप कोत्ता तिचे इम्पॉर्टंट एग्जाम ह्या थर्सडे जावची आसा. बरे भाशेन हे एग्जामीक जबाब दिवंक मागूंक लायलां. एक भाव आनी ताचे एक दोग इश्ट UK देशान एग्जाम आन्सर करूंक गेल्यात. ह्या म्हयन्याचे 14वेर एग्जाम जावची आसा. ती बरे भाशेन जावं आनी बरे येस ह्या एग्जामीक तांकां मेळूंक मागूंक लायलां. एक आवय आपले दुवेक बरी भलायकी आनी बरो लायफ पार्टनर मेळूंक मागूंक लायता. एक आवय आपल्या दोगांय खाजारी चेडवांच्या बऱ्या फुडारा पासत मागता. दोगांय चेडवां काजार जाल्लीं पूण तांच्या घोरकाराक दोगांय घोरकाराक सर्वीस ना. म्हणटोच जायतीं चिंतना तांकां आसात ह्या तांच्या दोगांय चेडवांच्या फुडारांची. म्हणटोच ह्या तांच्या कितें भाशेन घोरकारांक सर्वीस फावो कर आनी बरो फुडार ह्या आपल्याच्या चेडवांचो जावं ती मागूंक लायता. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक
एके मिलाग्रीची पुरयान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना, कित्याक तूं जावन आसा मिलाग्रींचो धनी, जो ह्या संवसारान आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री कोत्तालोय. हे भोव मोळा आनी मोगाळा भोगता सांत आंतोन, तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत, जो दादुसतालो तुजे बेगीन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळोवंक. उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारान रावतलें. आमीन. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची इस्क्रोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालनीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो जो पूज्य येसू. Vagnunti Maria Devace Mai, Ama Papia Katir Vinoti Kor, Atani Amcha Monacha Vilar Amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या Adiatan Sada Sadankal Amen. ह्यायचे सा भाग्योन तांतोनी हार दिवन मागलो उपकार फाव जाल्ल्या पासत हुंडे भेटयल्यात सेबल कार्दोजो ह्या उंडयांचेर ह्या किरभाशेन उंडे भेटयतल्यांचेर भावार्थान एवढे वतल्यांचेर देवाचो आस्वाद मागुया. मोगडा देवा तुवें तुजे पोटजेक पाडवाचो भाग्योन तांतून खोऱ्या भावार्थाचो शाप प्रसंगदार आनी गोज्या कांताक तिरास्कारी जावन दिलोय. हाच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोण पाडून सगल्या आमच्या आडकोणींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कोर. जे परी सिबल कादोजो भाग्योन तांतून उपकार फाव जाल्यार ह्या पासत आर्गांच्या मनान हे उंडे ती भेटयता. ह्या उंडयांचेर आनी तेच परी जे गोजो ही भयण आनी सोमेस हो लोक भाग्योन तांतून आयला आपल्यो गोजो घेवन ह्या एक गोजांचेर आनी तेच परी हे उंडे वतल्यांचेर भावार्थान शेवतल्यांचेर तुजो आस्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या जपता जेजूचे नांवीं. Amen. दोनी देव ह्या उंडयांचेर आपलो आस्वाद घालूं. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. Amen. भाग्योन तांतुनीचे मोजतीन दोनी देव तुमचेर आपलो आस्वाद घालूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. Amen.